प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कूचो 10वां विसवोर वोर 2 ते 12 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 2 to 12। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ताका कोसाक लावंक लागीं सोरूंक कांय फारिसेवांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, घोटस्फोटीचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक मोइजेसान रोजा दिल्या। तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्याच वाद्याची देखून तुमकां ही आज्ञा ताणें बरोवन दिली। पूण रचनेच्या अरंभाक थावन देवान तुमकां दादलो आनी बायल केली। ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातली। देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच। म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये। घरांत नव्यान भितर सरतच शिसांनी ह्या विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोरद्वार कोत्ता। आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोरद्वार कोत्ता। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू गोट्स फोटी विशीं शिकवण दिता। आनी ही शिकवण कित्याक गाय दिता? कित्याक एक फारिजियो जेजू कडेन येता आनी जेजूक विचारता, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता? असलो प्रश्न एका फारिजियान, तेन्ना ते धर्माचे लिडर आसले। आनी हे लोक त्या वेळार आपूण एकदम भाग्यवंत म्हूण समजताले। ते फकत धन कोत्ताले, मागणे कोत्ताले, देव मंदिरांत वेताले, उपास कोत्ताले, भिकाऱ्यांक दान दिताले, जे करूंक जायल्लें, जे बरयल्लें पत्राचेर तें सगळें कोत्ताले। पूण हे आतां फारिजियो येतात जेजू कडेन आनी म्हणटात, जेजू एक प्रश्न विचारतात, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता? असो प्रश्न विचारता। आनी जेजू त्या वेळार तांकां कसलो जबाब दिता? तो म्हणटा होय ओ ना म्हणटा। आनी तो आतां जे मोइजेसाच्या कायद्यान बरयल्लें तें सांगिना। कित्याक बाबणेनो, मोजेसान एका घोवाक आपले बायलेक सोडून दिवपाक असो हुकूम दिल्लो, कित्याक तो लोक एकदम घोट मनाचो आसलो, ते शिकूंक तयार नासले। आनी जेजू आतां जे ओराणांतल्यान जे पयले शिकवण दिल्ली थिंचोत्थान तो आतां ताका सांगता की जेन्ना देवान मनशाक रचलेलो, तांकां रचलेली एक बायल आनी एक घोव आनी बायल रचलेली। आनी जेजू म्हणटा, देवान तांकां दादलो आनी बायल केली। ह्या पासत मनीस आपले बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगां एक जातली। देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच। म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूंक न्हय। भाव-भयणीनो, जी उतरां जेजून सांगलेली ती आयज उतरां आमी खरेपणी ताचेर नियाळ करीत जाल्यार आमकां कळोन येतलें की आमच्यान डिवोर्स करूंक जायना, कोणाक आपले बायलेक सोडूंक जायना, बायलेन आपल्या घोवाक सोडूंक जायना। एक पाटी काजराचो साक्रमेंट जोडलो, आतां देव तांकां एक कोत्ता आनी ती आतां जोडी दोशी जावंक जायना। पूण भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आतां कितें घडटा? कोण 8 दीस काजार जाता, 3 म्हयने काजार जाता, 6 म्हयने काजार जाता, 5 वर्सां काजार जाता आनी आपली बायलेक सोडटा, घोवाक सोडटा, दुसरी बायल घेता, दुसरो घोव घेता। आनी आतां जेजून सांगलां तें आतां आमी पाडिना आनी आमी आपूण क्रिस्तांव म्हणटात, इगोर्जेक वेतात, शेरवांव आयकतात, सगळें करतात। पूण भाव भयणीनो, जें देवान एक केलां, जें देवान दोशी करूंक जायना, तें आमी दोशी केलां। म्हणटच हें आमी दोशी केलां जाल्यार भाव भयणीनो, हें आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलता काय? खरेपणी आमी देवाची खोशी कोत्ता काय? हे आमी जिवीत एका जानवराचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियत जाल्यार आमी स्वर्ग राज्यान भितर सरतलीं काय? केन्नाच ना।
आनी देखून बाब भयणीनो, कोणाक ह्या काजारा साक्रामेंताची सजमणी ना जाल्यार ताणें काजार करूंक ना जाल्यार एकदम बरें. कित्याक जो कोण एका काजाराचो साक्रामेंट जोडटा आनी तेजे उपरांत बायलेक सोडटा, गोरकाराक सोडटा आनी आतां दुसरे बायलेक घेता, दुसऱ्या घोवाक घेता, सजमणी ना, ती जानवरां भाशेन जियेतात, ती आतां देवाक पयस दवरतात. देवान जे एक केलां ते आतां दोशी कोत्तात. आनी भाव भयणीनो, आमच्यान दोशी करूंक जाता, कित्याक आमकां देवान आमकां आमची खोशेची वाट दिल्या. पूण आमी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाची खोशी कोत्ता. जे देवान एक केलां आमच्यान केन्नाच दोशी करूंक जायना. पूण देव जेजून आमकां सांगलां की जेन्ना एक बायल घोव काजार जातात आनी त्या काजाराच्या साक्रामेंट जोडल्या उपरांत एक बायल ओ घोव दुसऱ्या बायले बरोबर संबंद दवरता, तेन्ना वय तांच्यान आतां तो साक्रामेंट तोडूंक जाता. पूण ज्या दादल्यान वा बायलेन तो आतां जो संबंद दुसऱ्या बरोबर दवरला, त्या संबंदा वरवीं आतां तांचें निसंटोन जाता. कित्याक भाव भयणीनो, केन्ना आमचो साक्रामेंट जाता जाल्यार आमच्यान आमचो संबंद ओ दुसऱ्या बायले बरोबर, दुसऱ्या घोवा बरोबर दवरूंक जायना. पूण हें घडटा, आयज घडटा. ह्या वेळार जेन्ना हांव तुमचे कडेन उलयतां, हें आतां ह्या वेळार घडटा. आनी भाव भयणीनो, मागीर आमी पाद्री कोटे वता, इगोर्जे कडेन वता आनी म्हणटा ती बायल नाका, तो घोव नाका, आनी आमी सगळे आमी जबाबदारी आमी घेना. आनी मागीर आमकां ती सजमणी ना म्हणून आनी आमकां तें खोशी करपाक आतां आमचो दिवस दितात, ताका म्हणटात एनालमेंट कोत्तात. पूण भाव भयणीनो, जें देवा वजीर एक जालां तें कोणाच्यान तोडूंक जायना. पाद्रीक तोडूंक जायना, इगोर्जेक तोडूंक जायना, कोणाकूच तोडूंक जायना. देखून आयज भाव भयणीनो, काजार जावचे पयलीं एका याज्ञिकान वा इगोर्ज मातेन ती सजमणी तांकां दिवपाक एकदम गरजेची. ती सजमणी दिल्या उपरांत, तेच्या उपरांत थोडो वेळ रावन तांकां ती कितें जोडूंक पावतात, की कसलो साक्रामेंट जोडूंक पावतात, ती सजमणी तांकां मेळोंक ना जाल्यार तांचो साक्रामेंट जोडपाक एकदम पयस दवरपाचें. आनी आतां भाव भयणीनो, कित्याक जेन्ना आमी इगोर्जे घेता, जेजू तिचो एक कोत्ता आमकां मनशाक, एका दादल्याक आनी बायलेक. पूण आमकां ती सजमणी ना जाल्यार, आमी काजार जायना जाल्यार एकदम बरें. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आमी चुकल्या जाल्यार देव आमकां बक्षिता. पोत्तून आमी आमच्या बायले कडेन या, आमच्या घोवा कडेन येवया, आमचो काजाराचो साक्रामेंट आमी पोत्तून जोडुया. जे आमी हांगा थंय गेल्या दुसऱ्या बरोबर संबंद दवरला, ते तोडून आमी पोत्तून आमच्या फामिली कडेन या. देवाचें बोगसणें एकदम व्हडलें. देवाचो मोग, देवाची काकूट व्हडली, आनी तो आमकां पोत्तून आमकां जोडटा. हेंच आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडटा.